सगळीं आमी एकठांय जावया, सगळीं आमी लागीं सरया, दोनया देवाक वखणुया, आनंदाचो ताका जावया. तारणातूं कळप दुनिया, जिवितातूं स्वरूप दुनिया, आमकां भुरग्यांक तूं वाट दाखय, तुज्या राज्यांत व्हरून पावय. तारणातूं कळप दुनिया, जिवितातूं स्वरूप दुनिया, आमकां भुरग्यांक तूं वाट दाखय, तुज्या राज्यांत व्हरून पावय. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आनी माई मोगाचो येवकार ह्या मिसाचे भेटेन आयज जावन सप्टेंबराचो म्हयनो सुरू जाता. देवाक अर्घां दिवया गेल्ल्या म्हयन्या पासत. आनी हो नवो म्हयनो जो आमकां आयला, सगल्यो वस्तू आमच्या जिवितांत बऱ्यो जावंक, बरी देणी आमकां मेळूंक आमी जण एकलो मागुया. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या सांतान गुदिनो हाच्या ओतम्या पासत. देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात बियातो फेर्नांडीस आनी एल्ड्रिच डिसोजा. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन आमी खेरीत भाशेन मागुया. हेर सगळी आमची मागणी ह्या वेळार देवा मुखार दवरुया. अफगानिस्ताना पासत देवा मुखार आमची मागणी दवरुया. आमच्या भारत देशा पासत, आमच्या राज्या पासत, आमच्या सरकारा पासत आनी आमच्या सगळ्या लोकां पासत आमी देवा मुखार आमची मागणी दवरुया. भोव करून ह्या दिसांनी जीं कोण कोश्टावतात, जावं डेंग्यू पिडेन वो कोरोना व्हायरस परतून वाडपाक लागलेलो आसा, ह्या सगल्यांक सुरक्षा फावो कर आनी पेकोवणीचो हात लाय म्हूण आमी देवा लागीं हे भेटेन मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. जेजूक अणभवुया आनी मोयपाशी काळीज दाखोवया. भाव भयणीनो, आमकां कोणेंय कितें बरें करीत जाल्यार आमी दुसऱ्या सवें गोडेक थँक्यू म्हणटा, देव बरें करूं म्हणटा. मोयपास दाखोवंक आमकां जायते सयेग आसा. पूण जायते फावटी आमचे सवें कोणेंय कितें बरें करीत जाल्यार पासून आमी मोयपाशी जावचे बदलेक जायते फावटी आमी उपकारी जावचे बदलेक अनुपकारी जाल्या. असले आमच्या अनुपकारपणाचे देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणी म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सुरपदवीदार देवा आमच्या मोगळ बापा, सर्व संपूर्ण देणी तुजे तावन उपसतात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी आमची भक्ती चडय. अशें आमकां तूं दिताय ती सगळी बरी देणी पसून वाडय. ती जतनायेन राख आनी मोयपासान बाळगून दवर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणां. बागयोंत पावलून कॉलेस्कारांक बरयलेले चिटीची सुरवात. कॉलिसे शारांतल्या भोगतांक
क्रिस्ता सोवें विस्वाशी भाव भयणीक देवाचे खोशेन जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत पावलू आनी आमचो भाव तिमोत ही चीट बरयतात. देवा आमच्या बापाची कृपा आनी शांती तुमचे सोवें आसूं. आमच्या मागण्यांनी तुमचे खातीर देवाक आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक आमी सदांच आर्गां दिता, कित्याक क्रिस्ता जेजूचेर तुमी बावार दवरला आनी सगल्या भोगतांक तांय तुमी मोग दाखयला म्हूण आमी आयकलां. स्वर्गांत तुमकां बोरवांसो दवरलेलो आसा, ताचे तावन तो बावार्थ आनी मोग निपजोतात. स्वताचो निरोप म्हणजे शुभ वर्तमान तुमकां पोरगोट जाल्लो तेन्ना ह्या बोरवंशाची खबर तुमी आयकली. हें शुभ वर्तमान आख्ख्या संवसाराक पोरगोट जायत वेता. तुमचें सोवें घडलें तशेंच सगळे कडेन फळां दिवन तें विस्तारत वेता. देवाचें देणें तुमी ओळखलें आनी ताची नीट सोजमोनी घेतली. त्या दिसांतान तुमचे मोदें अशें घडत आयलां. हें तुमकां शिकयलां तो एफ्रास आमचो मोगाचो सहकारी, आमचो विस्वाशी प्रतिनिधी आनी क्रिस्ताचो मुण्यारी. आत्म्याच्या देण्यान तुमचें मोदें वसता त्या मोगाची खबर ताणेनूच आमकां दिल्या. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. देवाचे उतराक आमचो जबाब जावं दी. कोनवाड्या देवाचेर म्हजो विस्वास आज आनी सदांकाल. परतून म्हणुया. कोनवाड्या देवाचेर म्हजो विस्वास आज आनी सदांकाल. हांव जाल्यार देवाच्या घरांत मातलोल्या जैतुनाच्या झाडा सारको. कोनवाड्या देवाचेर म्हजो विस्वास आज आनी सदांकाल. जबाब. कोनवाड्या देवाचेर म्हजो विस्वास आज आनी सदांकाल. तुवें अशें केलां देखून निरंतरी तुका दिनवासतलो. तुजो मोग कोत्तल्या मुखार तूं भोव कोनवाडो म्हूण हांव परगोडटलों. जबाब. कोनवाड्या देवाचेर म्हजो विस्वास आज आनी सदांकाल. उद्गाराक उबी रावया. Hallelujah. गोरिबांक बरी खबर दिवंक कोयद्यांक सुटका परगोटूंक ताणें म्हाका धाडला. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. देवस्थानांतलो काडून जेजूस सिमावांच्या घरा गेलो. सिमावांची सासू मोठ्या जोरान आसली आनी तांणी तिचे पासत ताका विनंती केली. तिचेर ओडव घालून
ताणें जोराक हुकूम घालो आनी तिचो जोर पडलो आनी रोखडीच उठून ती तांचो परामोस करूंक लागली. दीस धारीर पडल्या उपरांत जिन्सां भासाच्या बोडलीकारांक ताचे सरशीं हाडलीं आनी एकल्याचेर हात दवरून ताणें तांकां बरीं केलीं. जायत्या जाणां वेले देंवचारूय काडले आनी ते बोब मारून म्हणटाले, तूं देवाचो पूत. आनी आपूण देवान मागलोलो म्हूण ते जाणो आसले देखून ताणें तांकां बोबाट केली आनी उलोवंक दिलें ना. उजवाडटोच भायर सरून तो एका एकसूर जाग्यार गेलो. लोक ताका सोदीत सोदीत तो आसलो थंय आयलो आनी आपणाक सोडून वचो नाका पूण राव म्हूण तीं परात्तालीं. पूण ताणें तांकां म्हणलें, देवाच्या राजाचें शुभ वर्तमान हेरा गांवांनी हांवें परगटूंक जाय, तर ह्याच पासत म्हाका धाडला. आनी जुदेयाच्या देवस्थानांनी तो भाशण करीत आसलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखणी तुका क्रिस्ता. प्रिच्या भाव भयणीनो, मोयपाशी जावप म्हणल्यार कितें? मोग मोयपास हीं उतरां एक बराबर वेतात आनी मोग मोयपास जरी तर येतलो जाल्यार भरवसो गरजेचो हें आमकां आयज भाग्योन पावलू कॉलस्कारांक चीट बरोवन सांगता. आनी हें सांगपाक गरज पडली कित्याक जी जेजूची शिकवण शिसांनी ह्या कॉलस्कारांक दिल्ली भाग्योन पावलू आनी ताचे सांगाती, तांणी जी शिकवण दिल्ली ती पयलीं तांणी बरी जिवितान घातली अशें दिसलें. आनी ल्हवू ल्हवू ते गेल्या उपरांत म्हणजे हे शीस पावलू तांचे कडलो गेल्या उपरांत ही जी शिकवण आसतली ती तांच्या जिवितान दिसती पडना जाली. नव्यान तांचे मदें फुटी पडूंक लागल्यो. नव्यान तांचे मदें हें एकपण केल्लें तें कुशीन सरूंक लागलें. आनी असले वेळार भाग्योन पावलू कॉलस्कारांक चीट बरयता आनी तांकां उगडास करता शिकवण कितें दिल्या आनी ती शिकवण सांबाळपाक भरवसो आसा, होप आसा. आनी हो भरवसो जो आसा तो सर्गींचो. बेश्तो रोखडोच काबार जातलो वो ह्या संवसारान जरी तर आमचे मदें केन्नाय टावन टिवन जाता, केन्नाय आमकां एकामेकाक बरें दिसना, एकामेकाचेर आमी उतरां उलयता, टिका करता, जायत्यो वस्तू करता, आमी कुशीन सरता, तेन्ना भाग्योन पावलू सांगता ना, परतून लागीं सरपाक एकामेका सवें बरेंपण दाखयात, एकामेका सवें हो मोग दाखयात, एकामेका सवें भावार्थ जियेया, तेन्ना हो मोयपास वाडटलो. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता कशे भाशेन जेजू सिमावांगेर गेलो आनी सिमावांची सासू बरेचशे स्टेप्स सांगल्यात. पयले सुवातेर ती बरी ना, मोठ्या जोरान भाजता. ह्या दिसांनी हो जोर आमचे मदें जायते जाणांक आयला, मोठ्ठो जोर येता, डेंग्यू फिवर. आनीक एका गांवान हो फिवर कसलो तो नॉको पासून जावन मिस्टिरियस फिवर येवन जायती जाणां मरून गेल्या. म्हणटर असल्या वेळार ह्या जोराक काडून उडोवपाक जाय. हे स्टेप्स आयज बरे भाशेन सांगल्यात. पयली सुवातेर ती बरी ना, ती बरी ना तेन्ना दुसऱ्यांनी जेजू लागीं मागलें, ती बरी ना देखून तिचे पासत विनंती केली. कितलें गरजेचें आमी एकामेका पासत विनंती करूंक. आमी घडये आयज बरीं आसा, आयज जायतीं जाणां बरीं नात, आनी जी कोण बरीं नात तांचे पासत आमी विनंती करता. आमी देवा लागीं विनंती करता, आमी दोतोरां लागीं विनंती करता, आमी हॉस्पिटलान नर्सी आसात तांचे लागीं विनंती करता. बेड मेळना, एडमिशन मेळना जाल्यार थोडे पावटी आमी मिनिस्टर आसात आनी आमदार आसात तांचे लागीं पासून विनंती करता, जो कोण बरो ना ताचे पासून. भाव भयणीनो, ह्या जेजूच्या शिसांनी तशेंच तांच्या घरच्यांनी जेजूक विनंती केली. जेजूक विनंती केल्या उपरांत जेजू तिचेर ओडव घालून जोराक हुकूम घालता. दुसरे कडेन आमी पळयता जेन्ना कोणूय बरो ना जेजू ताका म्हणटा उठ
तुजी खाट घे चलूंक लाग. चेडवा तुका सांगता उठ, ते उठतात, बरी जातात. हे सुवातेर सिमावाची सासूक जेजून हुकूम घालूंक ना. बोगोर जोराक घातलो, जोरा लागीं जेजू उलयता, ताका हुकूम घालो आनी तिचे वेलो जोर पडलो. म्हणटूच जेजूच्यान आमचें दुयेंस आसा ताचे लागीं उलोवंक जाता. आनी जरी तर आमच्या दुयेंसा लागीं जेजू लागीं उलोवंक जाता जाल्यार आमी कित्याक भियेतांव काय? आमी भियेतांव कित्याक आमचो भरवसो सुटला, आमचो मोयपास एकामेका सवें उणो जाला. तर हो मोयपास जरी तर आमी दाखयलो, हो भरवसो, हो भावार्थ आमी घेतलो जाल्यार आमच्या जोराक आमच्यान जेजू लागीं दिवंक जाता. जेजू पळयतलो कितें करपाक जाय तें आनी ताका हुकूम कसलो घालपाक जाय तो हुकूम घालता तेन्ना खंयचोच जोर वा खंयचेंच दुयेंस आमचेर रावपाक शकच ना. हो स्टेप आमी पळयला. जेजून तेचेर ओडव घालून जोराक हुकूम घातल्या उपरांत जोर पडलो. जोर पडल्या उपरांत वेळ हो मोयपास दाखोवपाचो. आनी ही सिमावाची सासू जी आसा ती मोयपास दाखयता. कशे भाशेन रोकडीच ती उठून तांचो परामोस करूंक लागली. आतांच बरी जाल्या आनी बरी जाता थंयसरूच आसा. कांयच जावंक नासलेल्या भाशेन तांचो परामोस करूंक लागली. फकत जेजूचो एकल्याचो न्हय, पूण ताचे बरोबर ताचे शीस आसले, जाणी तिचे पासत विनंती केल्ली, तांचोय तिणें परामोस केलो. मोयपास दाखयलो, माया दाखयली, मोग दाखयलो. भाव भयणीनो, आमचे मदें जेन्ना अशें घडटा, न्हयच फकत दुयेंसान, जायते फावटी आमी वेगवेगळ्या कारणाक लागून त्रासान पडटा. कोणाक घडये लुकसण जालां, कोणाचें घडये घर मोडलां, कोणाचें कितें सांडलां, कोणाचें नांव पिड्ड्यार जालां, वेगवेगळे तरेन. तर असल्या वेळार आमी एकामेका बरोबर उबीं रावप, एकामेका पासत विनंती करप, एकामेका पासत बरें उलोवप, हें गरजेचें. आनी तें आयज आमकां हें शुभ वर्तमान शिकयता. जेजून मोयपास दाखयलो सगळ्या सवें. सकाळ ती सांज पासून जें कितें जेजू कोत्तालो तें पळोवन जायतो लोक येतालो. जायते फावटी रेस्ट घेवपाक पासून वेळूच ना. तरी आसतना जोण एकल्याचेर हात दवरून ह्या बोडलीकारांक ताणें बरी केली. जायत्या जाणां वेले देंवचारूय काडले. जेजू मोयपास दाखयता. आपणाकूच उणें करून, आपणाचो वेळ कुशीन काडून हे जे गरजेवंत आसात तांकां दिता. निमणो मुद्दो भाव भयणीनो आमकां गरजेचो. जेन्ना आमचें सवें कोणूय बरें करता, देव आमचें सवें बरें करता, वो देवाच्या नांवान कोणूय आमचें सवें बरें करता, वो आमचीं घरचीं आमचें सवें बरें करतात, आमचो जबाब कितें? आमी कितलीं मोयपाशी जाता, आमी कितलें तें बरे भाशेन घेता, वो जाणी आमचें सवें बरें केलां तांचो उपकार आमकां कितलो आसा. जायते फावटी आमी अनुपकारी. थोडोसो वेळ जेन्ना आमकां जाय तेन्ना आमकां जाय, आमकां फायद्याक पडटा तेन्ना सगळीं घरचीं आमकां जाय. पूण जेन्ना आमचो वेळ येता तेन्ना जायते फावटी आमी दुसरे वाटेनूय पळयता. आमकां खबर नासलेल्या भशेन करता, आमकां दिसती पडनासलेल्या भशेन करता. आनी असल्या वेळार हो मोयपास आसा तो फुटून वेता. तर भाव भयणीनो, आयज हे भेटेंत आमकां करपा मागुया. मारिया आमची आवय, ह्या दिसांनी आमी जेन्ना तिचे परबेची तयारी करता, ती मोयपाशी जाली. आपणा भोंवतणी जी कोण आसली तांची गरज ती समजून घेतली. तिणेंय विनंती केली. आपल्या पुता लागीं पासून तिणें विनंती केली. पुता तांचो सोरो सोंपला आनी तिचे विनंतेन जेजून हो मोयपास दाखयलो, बरेपण दाखयलें. तर आमकांय जण एकल्याक आमची आवय शिकयता ते भाशेन आमी जेजूशी या, जेजूशी विनंती करुया. आनी जें कितें आमकां बरेपण मेळ्ळां तें बरेपण घेवन एकामेकाच्या हाताक धरून आमचो भावार्थ बराबर वाडोवया, जेजूक अणभवया. बाबा नामचे लागी देव तुका उठोवणी देखून आमी ही तुझी भुरगीं आखी प्रितू करता वेदी तिचेर तुका समर्पिता. उदारपणा
म्हणून संसारांतली तुमी दिलान मनशाच्या वावरांत सोसी मोगाळ बापा के तू मानून हें सांगेले व्हड उणेपण ताटान घालशी तुझ्या उदारपणांत आमकां दिता घालून तुका आमचें हें सिणोरपण मोगाळ बापा के तू मानून हें सांगेले व्हड उणेपण ताटान घालशी दिता घालून तुका आमचें हें सिणोरपण म्हज्या भावा भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सुबेच्या दाबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. जिव्या देवा पवित्र बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचेर दिवं आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय संपूर्णायेन आमकां फावो जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सव्यास आमचें काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातायेन वाडटा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान सासणांच्या देवा, सर्व काळयान सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रोचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगात ती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं, सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचसर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंचसर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरून सुसूंकवेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें खालस घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खालस, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपर गोठुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडून संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची
हे बेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माय सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदुतां, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. एकामेका सवें मोयपाशी जावंक आमकां उलो. जेजून आमचे सवें मोग मोयपास दाखयला तोच आमी दुसऱ्या सवें दाखोवंक आमकां कृपा मागुया. बाराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटली पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकूट कोर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकूट कोर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटली, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवी संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग तुजो करता मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. तान लागल्या आत्म्याक जेजूशी येया. सुकोन आसलोले जोरीतले पियोन दादोशी जाया. तान लागल्या आत्म्याक जेजूशी येया. सुकोन आसलोले जोरीतले पियोन दादोशी जाया. तुजेशी येता जेजू, आमचेशी तूं राव जेजू. तूं येतलोच आमचो विस्वास, तूंच आमचो विस्वास.
सोड लागता जिवी जेजूशी हेया बारो बांदिवपी समाधान थोरपी तो एकलोच आसा तुजेशी येता जेजू आमचेशी तूं राव जेजू तूं एकलोच आमचो विस्वास तूंच आमचो विस्वास तुजेशी येता जेजू आमचेशी तूं राव जेजू तूं एकलोच आमचो विस्वास तूंच आमचो विस्वास. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, सुर्गीच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केले. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान थीर जावं आनी तुजीच सेवा मोगान करच्याक आमच्या बाबा भयणीची चाकरी करूंक आमची उमेद चडत वचूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आयज सांजे नोवेनाची भेट 5:30 वाजता तेर्स मीस सेरमांव आनी त्या उपरांत आयज पवित्र संस्काराची भोजवण जातली मिसा उपरांत. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. नोवेनाची मागणी. नोवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये, शाश्वत आदाराचे माये, पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्या तुज्या पांयां लागीं तुज्या पांयां लागीं हांव प्रार्थना तुका तुका आनी तुजेर दवरता सगलो म्हजो विस्वास. एक आकुतीचे माये चुचुरे कोर म्हजे हांव आयकोता सगल्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बोरवाशा पातक्यांच्या जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरवासो पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्या जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजी सासनाचो चाकून कसो हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता. दिलो देखून म्हाका ताचे काकुतीन हो विस्वास तुजे ताय खात्री जशें हांव सत मानता म्हज्या सासनाच्या साल्वासावाची कोटा जायते पावटी आदी निर्भागी जावन पडलो. कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणा तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतली. हांव जाणा तूं म्हाका मजत दितेली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयून पूण भियेता पातकाचे ताळणेन तुजो आदार मागोना जायन म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो
हो तोर ऑथोर वर्तता उपकार वर्तता उपकार जो मागता जो मागता तुझे ताय. तो तुझे ताय. आणि हांव आणि हांव प्रातून मागता रातून मागता तुझे लागीं तुझे लागीं तुका दिसता तुका दिसता त्या प्रमाणे त्या प्रमाणे कोण भाशेन कोण भाशेन आनी केन्ना आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक म्हाका तो मेळो ओदी करून उदीक करून एमकोणाच्या कोणाच्या चपक्याच्या वेळार चपकेच्या वेळार सदांच तुका सदांच तुका उलो मारूंक उलो मारूं आनी म्हणूंक तुका आनी म्हणून तुका ए माये ए माये आदार म्हाका आदार दी. म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये शाश्वत आदाराची माये निर्मी नाका निर्मी नाका हांवें सांडू हांवें सांडू म्हज्या देवा. म्हज्या देवा. आमेन. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या तुझ्या भुरग्यां भुरग्यां पासत पासत विनंती विनंती कर. कर. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायेसा अस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेसू. लागून मरे देवाची माये मा बाप्यां ती विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायेसा अस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेसू. लागून मरे देवाची माये मा बाप्यां ती विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायेसा अस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेसू. लागून मरे देवाची माये मा बाप्यां ती विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती मारये लागून ती मरे आदार दी आदार दी. ओदृश्टाक अदृश्टाक सांपडलेल्या मोजोत कोर मजत कर. ओस्कोत काळजांच्या काळजाच्या माग माग पोचे पासून पासून जा शहरातील जा शहरातील देवाच्या मुनियाऱ्यांची देवाच्या म्हणयारांची विनोद कोर विनंती कर. सगळ्या देवा सगळ्या देवा भेटयलोल्या ओस्तुऱ्यां पासत फावो कोर तुझो आदार तुझो आदार सगल्यांक सगल्यांक जे मागतात जे मागतात तुझो सासनाचो तुझो सासनाचो आलाशिरो. आलाशिरो. तुका केले आमचो आसरो हे सायबिणी आदार दिनार गोरसांत आनी दुखी कोतिनी. प्रार्थुया. हे सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजापाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजे सोडवणेचो तुजो जियेतायन राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सगळीं पिडेस्त जीं आसात त्या पिडेवंतां पासत ह्या वेळार आमी मागुया तांकां पेकोवणेचो हात लाय म्हूण. जांकां तुमी वळखतात तांचो ह्या वेळार खेरीत उगडास करात आनी जांकां तुमी वळखनात पूण जांकां मागण्याची गरज आसा तांचेय पासत ह्या वेळार आमी खेरीत भाशेन मागुया. आमचो आदार सोम्याच्या नांवार आसा. ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला सोम्या म्हजे मागणें आयक. आनी म्हजें हृदय तुजेशी पावूं. सोम्या आसूं तुमचे सवें तुमच्या आत्म्या सवे. प्रार्थना तुका सोम्या देवा. ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनोनवंत आदारान बागयोन सदांच आंकवार मरेच्या ती निवारूंक ह्या काळाचे कोतींतली आनी बगूंक पावूंक सासनाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवट करता सासनाच्या सासना आमेन. शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं. सोर पदवेदार देवाचें बेसांव बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवूं आनी सदां काल तोगूं. आमेन. मारये सदांच आदार तुजो जावं शेवट ह्या मागण्यांचो पुतान तुका केल्याय देखून आसरो पातक्यांचो सदांच आयतो आलाशिरो दी माये
हुस्कोत तुझी भुरगीं आमी माये मागता आदार तुजो सदांच आयतोला शिरो दी माये आमकां तुजो